शुक्रार 11 जुलय 2025 भाग्यवंत बेनेडिक्ट मुखेल वोड देव आमकां कळयतलो नियाळाक आदार। एका खेड्या गांवांत शिक्षण खास म्हत्वाचें नासलें हें पळोवन आना नांवाचे एक कातोल्क शिक्षक भुरग्यांक शिक्षण दिवंक फुडें सरता। तशेंच ताचे बराबर तांकां जेजूची शिकवण दिवन तें बरी खबर परगोडटा। असल्या वेळार गांवचे कांय लोक तिचेर बोगलांटां घालतात आनी ते जबरदस्तेन कातोल्क धर्म परगोडटा म्हणटात। आना खूब भियेता आनी ह्या वेळार तिका जेजूच्या उतरांचो उगडास येता। देव तुमकां सगळें कळयतलो। बोळान भरोन आना निराशे जाल्ल्या लोकांक मोगान समजावन सांगता, दर एका मनशान बरी खबर सोत आनी भरमासो समजून घेवंक कायदो आसा। खालतीकायेन भरलोले समजणी दिवपा सारके तिचे जबाब पळोवन दुस्मान आपलें मन बदलतात आनी सवकास बरी खबर आयकूंक फुडें सरतात। आमच्या दिसा दिसपट्टी जिवितांत जावं कामा जाग्यार, शाळेंत वो घरांत जायती उणीत बोगलांडां आनी हेर प्रस्न आमकां सोंसचे पडटात। पूण असल्या वेळार आमी धिरान भरोन जेजूचेर पातयेवंक भोव गरज आसा। जे परी जेजून शिसांक आस्वासन दिलें, आयज तेंच आस्वासन आमकां जेजू दिता आनी कसलेय परिस्थितींत तो आमच्या सांगाता आसतलो ही खात्री आमकां भासायता। तर आमच्या जिवितांत आमी भिरांत पयस धरून काळजीदारपणान जिवंक वावरुया। म्हजो थाराव, देवाचो वावर फुडें व्हरूंक भिरांत आनी लज दिसता तेन्ना जेजूचें बळ आनी घोटाय घेवन परगटूंक वावुरतलें।